नमस्कार. ह्या खाशेल्या डिबेटा भितर तुमकां येवकार. तुमकां खबर आहा मायनिंगाचो जजमेंट आयला. जरी तो इंटरीम आसलो तरी म्हाका दिसता तातूंतल्यान एक 80 ते 90% गजाली स्पश्ट जाल्यात. आनी कितें परिणाम इम्प्लिकेशन्स कितें ह्या जजमेंटाची हाजेर आमी भासाभास करतले. चड वेळ घेना 6 जाण मानेस्त म्हजे बरोबर आसात. पयलीं आसात ते म्हळ्यार भाजपाचे फुडारी आमदार आनी तांकां मायनिंगाचो बरो खोलायेन अभ्यास आहा ते निलेश बाब काबराल, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे युवा फुडारी आनी स्पोक्स पर्सन सुनील बाब कटणकार, स्वागत. तिसरी आसात म्हजे बरोबर बाज ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष अतुल बाब जाधव, स्वागत. चौथी आसात म्हजे बरोबर साऊथ गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष प्रकाश देसाई, स्वागत. पांचवी आसात म्हजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार आनी आदले गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे अध्यक्ष पांडुरंग गांवकर, स्वागत. आनी 6वी आसात म्हजे बरोबर पर्यावरण तज्ञ रमेश बाब गांवस, स्वागत. हांव सुरवात रमेश बाब तुमचे कडच्यान करता. तुमकां लास्ट घेतलो पण सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमकां ह्या जजमेंटाचेर कितें दिसता? आर यू कन्सिडरिंग दीस एज युअर मॉरल विक्ट्री? मॉरल विक्ट्री सगळ्या लोकांची, सबंध राज्याच्या लोकांची जे कायमचे विक्टिमाइज जायत गेल्ले आसात, असे म्हणजे अशा प्रकारचे हॅफॅझार्ड मायनिंगच्यामुळे त्यांची एक विक्ट्री आसा ती. आणि एक विक्ट्री मोरल अशा स्वरूपान की येस, मायनिंग लॉबीचे कोण हातूच लावंक शकना अशें म्हणप जे असले ना, येस ही कॅन बी टेम्ड, लॉबी कॅन बी टेम्ड, म्हणून एक मोरल विक्ट्री अशा अर्थान घेता. कोणाक शिक्षा जाली अशा पद्दतीन न्हय, ही मोरल विक्ट्री. यू आर व्हेरी हॅपी टुडे? हॅपी आसा, पण काही डिस्कंटेंट आसातच. कितें डिस्कंटेंट आनी कितें? आतां आनी कितें डिस्कंटेंट उरला आसा काय? कॅपिंगच्या बाबतीत जो निर्णय जाल्लो आसा ना, वीच सावंड्स एब्सोल्युटली रिडिक्युलस. आणि तुमकां कितें 20 मिलियना सकला येयले जाय आशिल्लें? 30 मिलियन वचूंक शकता हांव म्हणना, पण टेल मी वॉट इज द क्रायटेरिया. एनालिटिकल अप्रोच फॉर कॅपिंग इज व्हेरी इसेन्शियल. हांव सदींच म्हणटा की पेशंट आसा समोर, विदाउट डायग्नोसिंग हाव कॅन यू प्रिस्क्रायब? यू गो फॉर डायग्नोस करनासतना कॅपिंग थारायला, अशें माझे म्हणणे. अशें तुमचें म्हणणें? ओके. निलेश बाब कितें दिसता? ते म्हणटात की तांची मॉरल विक्ट्री, पण अजुनूय ते सामके सॅटिस्फायड नात. आता ते केन्ना सॅटिस्फायड आसना. तेणी 2 वर्सां लोकांक उपाशी दवरले, लोकांक त्रास जाले, तेजेर आनी कितें उलोवपाचें. बट वन थिंग दॅट सुप्रीम कोर्ट हॅज रियलायज दॅट मायनिंग इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन गोवा. आनी खंय तरी लोकांक लागून सी दे हॅव डिसायडेड इन सच अ वे वॉट प्रायमरी फेसा कितें आमकां कळना. नाव अल्टिमेटली वी हॅव टू से ओनली वेन वी गेट अ फायनल हे. पूण जे आज जे कळना, इट इज शुअर विक्ट्री ऑफ द पीपल हू हॅव रिप्रेझेंटेड देम सेल्फ प्रॉपरली, इन्क्लुडिंग द गव्हर्मेंट, that yes, Goan mining has to start because of the people. Mine owner and all of those are different issues. आमी लोकां खातीर झगडटाले आनी गोंयान मायनिंग चालू जाय हे आमी झगडटाले. सो दॅट हॅज गॉट अ सारको रायट सिग्नल. आतां कॅपिंग जो इश्यू येयल्लो आसा, देर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिपन्सी इन द कॅपिंग ऑल्सो. तेणी एक्सट्रॅक्शनाचें कॅपिंग केला और टोटल एक्सपोर्टाचें कॅपिंग केला, ते अजुनूय सिनारियो कांय कळूंक ना. सो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल नो वॉट इट इज. Fortunately, I feel it should not be on, it should be only on extraction for the time being. It should not be an export because there is a lot of ore काढलेलो आसा. I think there is already 25 million tons which is legally shown to DMG. आणि बाकीचे dumps भी आसा, it is a lot of ore is there. So if we put extraction of 20 million on fresh extraction आणि पयलींचो काढलेलो if we mix together, I think we should be able to export 35 to 40 million tons आरामसे for the next 3-4 years. तुमकां जे क्लॅरिटी मेळ्ळ्या 20 मिलियन कॅपिंग जे आसा ते एक्सपोर्टाचेर काय एक्सट्रॅक्शनाचेर? ना, अजून काय ना तेचेर ना. त्याच खातीर म्हणटा ना हांव सायलेंट कित्याक म्हणटा की थोडीशी एब्सर्डिटी कित्याक दिसता म्हाका ती ह्या करण्या खातीर. न्ही, बट तुमकां ऑर्डरी भितर सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलें अजून माझ्या पडोंक ना तीन. हय, त्या खातीर 20 मिलियन इतलेंच का? 20 मिलियन इतकेंच कॅपिंग, 20 मिलियन कॅपिंग. ओके. त्यामुळे त्या म्हणटा त्या प्रमाणे एक्सपोर्टाक काय प्रोडक्शनाक ते पळोवचें पडटलें. ओके. प्रकाश बाब, तुमकां कितें दिसता 20 मिलियन टन तितले ट्रकवाले आशिल्ले तुमकां परवडटा? म्हळ्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 54 मिलियन टन्सा वयल्यान 20 मिलियन टनाचे म्हळ्यार ऑलमोस्ट 1/3 जाला. आमी जवळ जवळ 18 म्हयने जाले मायनिंग बंद आसतालें. सद्याक लोक सामकी इतली परिस्थिती त्रासां पडलेडेन आसा. पूण ते आतां जे 20 मिलियन जे कोर्टान परमिशन दिलां, ते 20 मिलियना भितर आमकां एक 2 दिसान तरी एक ट्रीप मेळ्ळें जाल्यार बरें कठीण आसा. आमी हें सद्या आमकां खरें जाल्यार सुप्रीम कोर्टान जास्त मेळपाचें आमकां तरी अशें दिसता. आनी आमचें सद्या कांयच जावपाचें ना. तुमकां 20 मिलियन टनाचेर तुमी सॅटिस्फायड ना? 20 मिलियन आमी समाधानी ना. आनी सद्याची तुमची जर अंदाज काडलो जाल्यार तुमकां 2 दिसांतल्यान एक ट्रीप पडटली? हय, 2 दिसांच्यान एक ट्रीप पडटली. इतली अशी परिस्थिती आसा. अजून तुमची कितें परिस्थिती आहा? आता जी रिपोर्ट जो आयला न्ही, that is showing that 20 million tons cargo will be allowed to be extracted.
So तशें पळयलें जाल्यार if you take that extraction as a definition, whether it is extraction from the mines, from the mother earth, करेक्ट. dumps should not be termed as extraction because it is not you are not extracting, it is already there. So we would say that dumps are different than the what you call the mining which is done, and for every 1 ton of mining what you do extract, is always 2 to 3 tons of overburden which is there. And today government of Goa has identified 450 dumps which are about 750 million tons of dumps. Now I think prudent government or anybody would be wise enough to say that this should be exported. It is like raddi. तुवें रद्दी आसा तूं कितले तुम्ही कितें म्हणटात, समजा फाल्यां हे 20 मिलियन टनच जर धाडपाचे उरले जाल्यार तुमकां परवडटा? ना, because we have got 6 lakh tons of fleet, total fleet, and there is suppose 20 million tons, then we will not get average. आमी जर रोटेशन स्टार्ट केलें आनी एक्सपोर्टर्स आमचे आनी आमचे भाजी जर एकत्र आमी दवरली जाल्यार म्हणजे नॉट मोर दॅन 30 trips will make. Our break even today is 123 trips. So if you are going to handle 25% of the cargo, 25% only you will get to carry, or 30 trips if you make, then there is no question of making the कशेंच परवडपाचें ना. कशेंच ना. 20 मिलियन परवडपाचें ना. There has to be dumps which has to be added to the 20 million. तुम्ही म्हणटात की 20 मिलियन एक्स्ट्रॅक्ट केले दियात, वेल्यान आमकां डंप करपाक दिया जाल्यारच परवडटलें. Or some alternate cargo. सुनील कितें दिसता? ते म्हणटात की ताणें ऑलरेडी क्रेडीट घेतलां की तुमी कर्म केल्ली, आमी जाग्यार घाल्यात आनी खंय तरी आमी आतां स्टार्ट तरी करता. 20 मिलियन जाल्यार 20 मिलियन आमी स्टार्ट करता. म्हाका तरी दिसता पयलीं ताणें क्रेडीट घेवप म्हणल्यार हें जोक कसो दिसलो म्हाका, कित्याक बॅन घाल्लो तांचे सरकारान, चालू केला आतां सुप्रीम कोर्टान. हें पयलीं म्हणल्यार बीजेपी सामको एक्सपोज जाला तूं, की तेजे चीफ मिनिस्टरचे इगो खातीर मायनींग बंद जाल्लें. हें आज सुप्रीम कोर्टान चालू केलां आनी इट वील हेल्प द इकॉनॉमी आनी जे लोक अफेक्ट जाले हातूंत तांकां हेल्प करतले. पण एट द सेम टायम काँग्रेस पार्टीन तो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय वेलकम केला. पण हेच बरोबर आमी म्हणटा की आतां जशे दीस पीपल आर फ्रॉम द इंडस्ट्री जे एक्चुअली अफेक्ट जाल्या भितर, मे बी बार्ज ओनर असोसिएशन, ट्रक ओनर्स असोसिएशन, or even I will consider them as the stakeholders, environmentalists who are there. But at the same time, तांचो business sustain जावपाक तांकां कितले capping जाय हें असो government should take all these people factors into consideration. And because I guess this is an interim order, and 6 म्हयन्या भितर कितें तरी expert committee appoint करून expert committee has to give a report to the Supreme Court. And based on that the actual final order will come. मतलब कितले extraction or कितले export है. So it is now the responsibility of the government to take all these stakeholders into consideration. हांचे बरोबर सगळ्यां बरोबर ट्रक ओनर जावं, मशीन ओनर जावं, बार्ज ओनर जावं, हांकां बरोबर घेवन एनवायरमेंटलिस्टांकूय घेवचे बरोबर, एक डिस्कशन करून एक मदली वाट काडची पडटली आनी प्रॉपर बॅलन्स मेंटेन करचो पडटलो. ना हातून हांचोय धंदो बंद पडूंक जायना, कित्याक अल्टिमेटली पोट तें ना, एनवायरमेंटूय डॅमेज जावंक जायना आनी लोकांकूय हाचो त्रास जावंक जायना. पाणू कितें दिसता ऑर्डर पळयतकीर हू आर दी गेनर्स, हू आर दी लुजर्स आनी मदीं कोण आहात? हय, म्हाका दिसता की आमी निलेश बाबान म्हळें की रमेश गांवसराक ते केन्नाच हॅप्पी नासतले म्हणून. पूण म्हाका दिसता की 20 मिलियन हो एक सामको तांणी मिडल पॉयंट दवरला सुप्रीम कोर्टान. तांच्यांनी एक्सपर्ट नेमिल्ले, ते बेश्टेच उठोवन थंय कोणूय बसोंक ना, ते बरे लोक बसलेले आसात. आनी म्हाका दिसता की पर्यावरणवादी जे आसात तांचे जैत हे आमी हेज्या पयलीं ओपिनियन पोल पळयला गोंयचो, मागीर गोवा बचाव सारकें आंदोलन तुवेंनूय पळयलां. अशी खूब आंदोलनां जाली जी गोंय राखपाक कारणीभूत ठरली, नाजाल्यार हे लोक गोंय विकून खावपाचे. तशें जर 20 मिलियन जर घातला, आमच्या कडेन आसा कितलो रिसोर्स जाल्यार 1050 मिलियन, जवळ जवळ 1050 मिलियन टन आमच्या कडेन सद्या रिसोर्स आसा भितर. आनी हांच्यान जो शब्द वापरलो की मदर अर्थ म्हणून, तो मदर अर्थ तिका जर शाबूत दवरतले जाल्यार तो 20 मिलियनच काडया. आमी 20 मिलियनच काडया वर्साक. सगळे धंदे बरे चलतले, बार्जे बरे चलतले, ट्रक सगळे स्मुथली चलतले, ते बरे जोडटले, फुडले पिळगे येतले ते जोडटले. मागीर सगळे आमचे गोंय समृद्ध जर दवरतले जाल्यार म्हाका दिसता की 20 मिलियन ओके, ताच्या वयर जावचेच न्ही. पूण म्हाका दिसता की तांची विक्ट्री पर्यावरणवादी जे आसात गोंयचे, तांचे एके लुजर्स अशें हांव म्हणूंक शकना. कित्याक जाणा की पळय प्रकाश बाब हांगा आसात, ट्रकवाले आनी बार्जवाले हे लोक कशे इतली फाटले 18 म्हयने आमी तांकां पळयलां कशे खंय खंय नासता, हांगा वच थंय वच, कोण RBI कडेन वच, फायनान्स मिनिस्टरा कडेन वच, PMA कडेन वच, सगळ्या घटकां कडेन ते गेल्यात. पूण तांकां हांव अशें म्हणूंक शकना. पूण मायंड ओनर जे आसात तांच्यांनी मातशें चिंतूंक जाय गोंयचेय बीन, कित्याक ह्या 18 म्हयन्याच्या काळान तांच्यांनी केन्ना हेल्पिंग हँड फुडें करूंक ना आपलो मदतीचो हात. वेरेज ओरिसान मायंड ओनरांनी 100 कोटी काडले आनी स्टेटीक दिले की हो डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट खातीर घेयात म्हणून. अशें आमच्या गोंयान आयज मेरेन जावंक ना. सो तांकां हांव लुजर म्हणना, पूण तांच्यांनी चिंतपाची गरज आसा मातशी मायंड ओनरांनी की आमच्या गोंयच्या हिताचे आनी गोंयकारांच्या हिताचे. लिजाचो जो प्रश्न आसा, अशें म्हणटात सुप्रीम कोर्टान सरळ घाला की 2007 उपरांत जी ऑपरेट आशिल्ली ती सगळी लीज इल्लिगल.
अशी परिस्थिती भितर एजीन सांगला की आम्ही नवी पॉलिसी फॉर्म करतले आणि त्या प्रमाणे लिजा रिअलॉट करतले. व्हॉट इज गव्हर्नमेंट्स ऑफिशियल स्टँड ऑन दिस? No, Azuni, see, to give an official stand on a government, see, I can't decide. Government is in a total. As an individual opinion, if you ask me, I can give. Yeah. Government stand, I don't know, because the Azuni Supreme Court has order adi konaku sarki khabar na. It is just we are talking on what feedback we have got. So based on the feedback, if we go to see, see, whatever government decides, it will be decided for the betterment of each people. See, government लीज दितना किती करतले, ऑक्शनिंग करतले, कशी प्रक्रिया दवरतले? तुमगेर सद्याक पॉइंट ऑफ व्यू किती हा? म्हाका सांगा, ऑक्शन करपाक कितें आमकां आमी कोणाचेर कोणें जशें तेणें सांगलां कोणें कोणा आमकां फेवर करूं ना, कोणें आमच्या लोकांक पळोवं ना. सो गोवा गव्हर्मेंट, माय पर्सनल व्यू इज दॅट इट शूड बी गिवन टू द मॅक्झिमम बिडर. सो ऑक्शन करपाचें लीज ऑक्शन करपाक पडना. सो मॅक्झिमम बिडर हू इज गोइंग टू गिव, वी हॅव टू गिव बिकॉज वी हॅव टू सी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ इट. आतां कशें करतले, कितें करतले ते ऑनरेबल CM आनी जो तेंचो टीम आसा हें आसा ते डिसायड करतले. बट रायट नाव टू मेक एनी कमेंट इज व्हेरी सबस्टेन्शियल, कित्याक अजूनय ती ऑर्डर वाचूं ना वॉट इट इज स्टेटिंग. म्हाका एकच गजाल क्लॅरिटी खातीर रमेश बाब, की 2007 उपरांत जेन्ना सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की सगळें इल्लीगल, सो टेक्निकली खंयचेंच लीज आतां ऑपरेट जावपाक शकना? ना, सादी गजाल. लीज ऑपरेट केन्ना जाता? जेन्ना लीज लिगली व्हॅलीड आसा तेन्ना. आतां लॅप्स जर जाल्ली 2007 पर्यंत, तर म्हाजें म्हणणें फुडें वचून आसा की 2007 पर्यंत जर सगळी इल्लीगल आसा जायत जाल्यार जितकें प्रोडक्शन केलां तितकें इल्लीगल. सो आतां जशें ते ऑक्शन टेंडर करतात ना आनी ते सगळे तिजोरीन वचपा जाय. म्हाजें हेच्या फुडलें म्हणणें 2007 नंतर जितकें ऑपरेशन जाल्लें आसा आनी जितके पयशे येयल्ले आसात ते सगळे सरकारच्या तिजोरीन येवपाक जाय. म्हाका एक गजाल सांगात, 2000 तुमी म्हणटात की सद्याक एकूय लीज अस्तित्वांत ना? अस्तित्वांत ना. एज ऑफ नाव सारकें. गोंया भितर एकूय लीज अस्तित्वांत ना. सारकें. सो एक मिनेर म्हण पळय जो एक संकल्पना आशिल्ली आमची, आज गोंया भितर मायनोनरूय ना, जमीन दोस्त जाल्ली आसा. आज मायनोनरूय ना आनी एकूय लीजय ना. दॅट इज वॉट यू आर सेइंग. सारकें. तुमी जे म्हणटात की फाल्यां हांव अतुल हो मुद्दम विचारता, ते म्हणटात की फाटले 5 वर्सां जे प्रोडक्शन केलें किंवा तुमी जो एक्सपोर्ट केलो ते म्हणटात की सगळें इल्लीगल. सो तेंय सरकाराची तिजोरी येवपाक जाय. हें पट्ट तुमकां लॉजीक? See, it is not possible. It is okay to say in theory that it should come. How are they going to recover? Where the money has gone? It will be difficult to enforce the order, any order. It will be very difficult because there are expenditures made, then there are investments made. The investments made can be brought in back, but not. It doesn't look like that. It doesn't look like that decision. त्याच बरोबर आणि एक गजाल आसा. But it doesn't look like that decision is like this because. Yeah, correct. ताची मागणी आहे. माझे म्हणणें इट इम्प्लायज न्हय, जेन्ना तूं सपोज इफ इट इज अ लिगलिटी 2007 पासून सुरू जाली, तूं म्हणटा देर वॉज नो नोव्हेंबर 2007 पासून सगळ्यो लिजी रिन्युअल खातीर येयल्ल्यो आसात गोंयांतली प्रत्येक लीज. तर तेन्ना पासून जर ती इल्लीगल सुप्रीम कोर्ट ठरयता जायत जाल्यार त्याच्या नंतर प्रत्येक गजाल त्या लिजीन घडलेली आसा ती बेकायदेशीर. हें सादें. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. पूण तशें न्ही, तूं गोंयकार म्हणटा पळय मायनोनर, आय एम नॉट टॉकिंग इन फेवर ऑफ मायनोनर अशें म्हणटा, पण हांव कितें म्हणटा, फॉर दीस देर इज अ केस इन द कॉन्स्टिट्युशनल बेंच. ती अजूनही सुप्रीम कोर्ट त्याचे डिसिजन घेऊ शकना. तो सुप्रीम कोर्ट 1994 पासून पेंडिंग असा सुप्रीम कोर्ट हाऊ यू कॅन कन्सेशन इनटू मायनिंग लिजीस and challenging your Goa Daman Diu Abolition Act 1987. सारखे त्या केसीचे कितें ते केसीचे कितें जेन्ना सांगता सुप्रीम कोर्ट त्यांच्याच कोर्टाकडे आसा, सगळी कोर्टान आसा, दुसरेच कोर्ट दुसरे सायडीन दुसरे बेंचांकडे ती केस आसा. जोपर्यंत तुमचे सरकार प्रामाणिकपणान सांगना बाबा ह्या मॅटराचेर एक जोडून एक मॅटर आसा जो 1994 पासून अजून तसोच आसा, तो काढा ना तुम्ही. काँग्रेसीने घेवंक ना आणि तुम्ही घेना. त्यामुळे म्हाका सांग रमेश बाब, लिगली सद्याक ती फेट कितें, कारण देट इज अ लार्जर कॉन्स्टिट्युशनल बेंच. जेन्ना ती केस त्या बेंचा मुखार आसा आणि जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो डिव्हिजन बेंच ही ऑर्डर दिता तेन्ना लिगली खंय उरता एक लिजाचो प्रश्न. लिगली तेंच्यांनी अजून काय जजमेंट दिवंक ना. सो दिस इज द इनफोर्स. येस, दिस इज इनफोर्स. तेचे बेंच जर तेंच्यांनी सांगलेले जाय, पण बेंचान एक गजाल सांगला, under protest you can pay your dead rent and everything. So his claim of paying 2007 is not there. That's what I was trying to highlight. That the constitutional bench has given permission to operate the mines by paying the money. Dead rent फारीक करा म्हणून सांगला. But आता recent judgment असा. आता this is effective from now. This is effective. That's what I am trying to tell him. How why I brought this 2007 ची रिकव्हरी मागना का? आता किती आसा, it is see today